लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचे केप्यान नवे संकुल येता। हे संकुल बांदूंक लोकांनी अर्थीक आदार दिवचो म्हणून प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष अनूप प्रियोळकारान मागला। हे प्रतिष्ठान मतिमंद आनी शारिरीक अपंगूळ भुरग्यां खातीर फोंड्या, काणकोणा, वाळपय आनी केप्यां स्कुलां चलयता। पूण ही स्कुलां भाड्याच्या बिल्डिंगांनी चलतात। आता प्रतिष्ठान नवी संकुलां उबारपाक सोदता। केपेच्या संकुला खातीर 11 मेक भूमिपूजन जातले। केपेची जी स्कूल आसा ती वास्तू आमकां तातडीन हातान घेवची पडली हाजे खातीर की जेन्ना शाळा सुरू केल्ली तेन्ना फक्त 28 भुरगीं आशिल्लीं आनी ताजे उपरांत ती जवळ जवळ 44 भुरगीं जाली। आनी जी वास्तू आमकां मेळिल्ली ती वास्तू अत्यंत ल्हान आशिल्ली आनी ताचे प्रमाण आमचे कडच्यान 1-2 वर्सां खातीर बरेचशे कॉन्ट्रॅक्टर दिल्ली आनी एक प्लॉट आमी थंय 2000 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट विकत घेतलो। आनीक आतां कायदेशीर सोपस्कार पूर्णत्वाक आयल्यात प्लॉटाचे सादारणशे आमचे आनी ह्या दिसांनी प्लॅनिंग अप्रुवल वचपाचो। ही जी बिल्डींग आसा ही बिल्डींग आमी अशे पद्दतीन प्लॅन केल्या की पूर्ण बेरियर फ्री आसतली। एक सुद्दां सकून थंय भुरग्यांक चडचें पडूं जायना, देंवचें पडूं जायना। जेका लागून रॅम्प घेतला, लिफ्ट घेतल्या, इवन टॉयलेटीक व्हीलचेअर व्हरपाचें प्रोविजन करून बिल्डिंगेचें प्लॅन केल्लें आसा। अंदाजा प्रमाणे जवळ 2000 स्क्वेअर मिटरचें बिल्टअप एरिया जाता आनी आर्किटेक्टाच्या प्रमाणे 1.5 कोटीचो एस्टिमेट जाता। एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची एक स्कूल कन्स्ट्रक्शनाची स्कीम आशिल्ली पण ती मागीर डिसकंटिन्यू जाल्ली। परत काडटले अशें आमी डिपार्टमेंट लेवलचेर सांगतात म्हणजे कन्स्ट्रक्शनाक लोन दिवपाचें, मागीर मेंटेनन्स ग्रांटांतल्यान तें कट ऑफ करपाचें असो एक आसा। तो जालें जाल्यार आमी ताका फायदो करता। नाजाल्यार एवरीथींग डिपेंड्स अपॉन रस्त्या कडेच्यान यो वच करपी लोकांक रस्तो अपघातांनी मरण येवपाचो आंकडो गोंयांत बरोच वाडला। ताका लागून गोवा कॅन आनी चोडण सिवीक फोरम ह्या संस्थांनी मेळून 6 ते 12 मे मेरेन संयुक्त राष्ट्र संवसारीक रस्तो सुरक्षा सप्तक पाळपाचें थारायलां। फोरमाचे वांगडी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी नेमां विशीं जागृताय घडोवन हाडटले। Global Road Safety Week is being observed from 6th to 12th May 2013. The focus on this Safety Week is the safety of the pedestrian. As such, traffic wardens from the Chorão Civic Forum are doing traffic management in Panji on 2 days, that is 6th and 7th of this month. The purpose of our work here today is to bring about an awareness with regard to pedestrian crossing. To our amazement, we have just learned pedestrians have never even heard of zebra crossing. It is astonishing to know that no effort has been made to create an awareness among the public to use the zebra crossing for their own personal safety. I would go a step further. To those who know about the pedestrian crossing, they complain that the lines are not visible at all. It's high time the concerned authorities painted the zebra crossings, made them visible, and also put some signboards whereby the pedestrians could cross the road safely. कळंगुटे जाल्ली राष्ट्रीय बीच कबड्डी सर्त पंजाबाच्यो बायलो आनी हरियाणाचो दादल्यांचो पंगड जिखला। बायलां गटांत पंजाबान बंगालाक मारले जाल्यार दादल्याच्या गटांत हरियाणान आंध्राक मारले। सर्तींत दादल्याचे 25 जाल्यार बायलांचे 23 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो। गोवा कबड्डी असोसिएशनान अखिल भारतीय एमेच्युअर कबड्डी महासंघाच्या पालवान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली।
कैश प्राइज ऑफ ₹50,000। पहली बार जीता, हमारे लिए रेडर भी बहुत अच्छे और डिफेंस भी बहुत अच्छी थी। जब हमारा वेस्ट बंगाल के साथ मैच था थोड़ी थी कन्फ्यूजन थी, लेकिन बट हमारा डिफेंस भी बहुत अच्छा चला और रेड भी बहुत अच्छी चली और लास्ट में हमारा बराबर हो गया मैच। फिर 3 रेडर डली और फिर हम विन कर गए, 5 पॉइंट से जीते। हरियाणा में हमेशा जब भी कोई भी चैंपियनशिप होती है हरियाणा मेडल लेके जाता है, चाहे वो जूनियर हो, सब जूनियर, सीनियर हो या बीच नेशनल हो। जब से हमारे हरियाणा के प्रधान जी है और जनरल सेक्रेटरी है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एमेटर कबड्डी ऑफ फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है हमारे प्रधान जी चौधरी विजय प्रकाश जी, इनकी देख रेख में हमारी कबड्डी चल रही है हरियाणा में। आज हमारे गांव, हमारे हरियाणा में गली गली में कबड्डी खेली जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। इनकी देख रेख में इतने जो हमारी टीम में खिलाड़ी खेल रहे थे उनमें से सभी के सभी 1-2 को छोड़ के सर्विस पे, अच्छी सर्विस पे है, ये इन्हीं की देन है। इतल्यान हे खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.